सुदीन ढवळीकर आपलो व्हडलो भाव कसो राष्ट्रीय लेवलार कितेंय जावं आपूण सुदिना बरोबरच रावतलो म्हूण दिवचलचो आमदार नरेश सावळान घोशणा केल्या। दिवचले महिला मेळावा भाऊबीज सुवाळ्यांत तो उलयतालो। नरेशाक परत दिवचलचो आमदार करात म्हूण सुदिनान उलो मारला। सुदीन ढवळीकर हे आमकां थोरल्या बंधू प्रमाणे राजकीय पटलाचेर कितेंय गजाल घडपाक शकता, पूण या नंतर आणि याच्या पुढे नरेश सावळ फक्त सुदीन ढवळीकरा बरोबरच असतात। ह्या सरकारान बाकीच्या मंत्र्याकडे वयतुकूच आमची कामां जायना। आतापर्यंत जर आमकां आधार जर कोणी दिलो आसत तो बाब सुदीन ढवळीकर। आणि हेच्या खातीर दिवचलेन जे ब्युटिफिकेशन चल्लां, दिवचलेन जी इतली दिवचल मतदारसंघांची इतली कामां जाली ती तांच्या म्हणून जाली। आमकां आशा आसा फुडें संबंध गोंयची आशा आसा, संबंध गोंयचे लोक तेंच्या कडेन आशेन पळयतात। आमकांय आशेन पळोवपाक हरकत ना। आमकां कोण तरी भविष्यान आमचो सगळ्यांचो नेतो आमकां जाय, तेच्या खातीर आमी सुदीन ढवळीकरा कडेन पळयतात। 2017 त्यात तुमचा विजय नक्कीच आहे। मी मनापासून अभिनंदन करतो नरेश सावळ। आज मला अभिमान आहे की असे आमदार प्रत्येक ठिकाणी व्हावे। संस्कृती जपण्यासाठी जे आमदार पुढे येतात त्यांना पाठिंबा देणं हे मगो पक्षाचंच नव्हे तर तुमचं पण त्याला पाठिंबा असं प्राप्त आहे। आणि या कर्तव्याच्याच भावनेच्या नाव तुमच्याकडे मागता की येता त्या निवडणुकीत ताका भरघोस मताने तुम्ही निवडून दिवपाची आवश्यकता असते। मराठी एक्ट्रेस उर्मिला कानेटकर कोठारेन सभा सोबयली। तिने सुदीन नरेशाक ओवाळे। मला सगळ्यांना विनंती करते की भाऊबीजेची भेट म्हणून या निवडणुकीत नरेश भाईंना विजयी ठरवावं। प्रुडंटा खातीर उदय परब। शिक्षण माध्यमाचो विशय तडीक लावपाचें आतां फुडल्या सरकाराच्या माथ्यार। हो प्रस्न सोडोवंक म्हूण नेमिल्ले समितीक रिपोर्ट दिवंक सरकाराक आनीक 3 म्हयन्याचो प्रास दिला। समितीक 12 फेब्रुवारी 2017 मेरेन रिपोर्ट दिवचो पडटलो। समितीच्यो अजून तालुका पावड्यावेल्यो मिटिंगो सोंपिल्ल्यो नात। माध्यम प्रस्न आनी शाळांच्या बाकीचे अडचणीचो अभ्यास करपाक पार्सेकार सरकारान जुलयांत 17 मेंबर ऑथॉरिटी नेमिल्ली। समितीक रिपोर्ट दिवंक 120 दिसांचो प्रास दिल्लो। Give a break.